कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आता तुम्ही ITI कडे कॉल आयला खंय तरी उजो लागलो म्हणून एक्झॅक्टली किती झालें हांगा काकोड्यां? आमकां कॉन्ट्रोलाच्यान 3 धांक कॉल येयले। 3 धांक कॉल येत म्हणजे आमी इमिडिएटली टर्नआउट केले म्हणटरी ते थंयच्यान ते स्क्रॅप आयड्या कितें उजो लागलो थंयच्यान उदक देंवलो ते कितें डॉबे आसले ते स्क्रॅप आयड्याचे थंयच्यान परत सद्या आमी 2 घरां सेफ केली। 2 सेफ करून नाका त्या सायडीच्यान 3री घर आसलें तेंय थंय सेफ केली। थंय सेफ केलें म्हणटरी हांगा कोण म्हणूं लागलो मागीर हांगा ITI कडेन उजो लागलो। ITI कडेन उजो लागलो ITI कडेन येयले। हे चेतना स्कूल आसा पळय न्हू थंय सगळ्या दोंगरा वयल्या सगळ्या उजो येयलो। आमकां खबर कसो लागलो आमी इमिडिएटली येयले हांगा आनी होय उजो पावयलो। आता तो उजो आसा पळय तो सगळ्या दोन्ही एक कडेन एकूच डोंगर तेकोन आसा तो पयलीं एकूच डोंगर सकून आसा थंयच्यान तो उजो हांगा स्प्रेड जालो असो दिसता। हांगा तर हे पळय सगळें गवत आसलेलें गवताच्यान हो उजो येयलो। तुमकां कितले वेळ लागले पालो हें करपाक? आमकां कमी कमी 1.5 वर लागले हांगा पालोवपाक उजो। 3 एरिया तुम्ही कव्हर केले? 3 एरिया केलो ह्यो सगळे आतां गवत आसा पळय न्हू ते सगळे आमी कव्हर केले आतां। सगळे टोटल कव्हर जाले।